ती रिन्यू केल्या जाल्यार तेजे नांवार तेणें ट्रान्सफर मागपा जाय रिन्यू आसा जाल्यार ना जाल्यार तेणें रिन्यू तरी करून घेवपा जाय आनी तेणें सांगपा जाय बाबा आपली ओल्डूच आपूण कॅरी फॉर्वर्ड केला आनी तेजेर आपूण हो प्रोजेक्ट घेवन येयला म्हणून आतां तो फ्रेश एप्लिकेशन घालता फ्रेश प्रोजेक्ट घेवन येता जाल्यार ओल्ड कित्याक दाखोवपा सोदता तो लोकांक कितें दाखोवपा आनी हे सगळे फॉल्स म्हणटा मिस हे फ्रॉड कित्याक लोकांक मिसगायड करता ते आतां तेंणी 2007ची 2009ची परमिशन पळय दिल्या घातल्या तेजेर तांकां खबर ना ती परमिशन कोणा दिल्ली आतां ही 7ची परमिशन कोणा दिल्ली तो एमटेक म्हणटा ताका दिल्ली एमटेक डेव्हलपर कोण एमटेक डेव्हलपर म्हणून हांगा बांदपाक येयल्लो ताका पंचायतीन हायकोर्टान गेलो पंचायत आमची सांकवाळ लोकांचें ऑब्जेक्शन घातलें लोकांनी आनी तो हायकोर्टान गेलो पंचायत आनी तो डिसमीस केलो प्रोजेक्ट तो रिजेक्ट केल्लो 2009 तो रिजेक्ट जाल्लो. मंत्री अलेस शिकेर म्हणटा भुतानीक GCZMN परवाने दिल्यात ते कोणे ते सिद्ध करचे अलेसाची चॅलेंज. I challenge anybody to produce the NOCs because I categorically state Coastal Zone Management Authority has not issued any NOC to anybody regarding this particular project. It's an open challenge I'm throwing. Whoever is alleging that may produce the NOCs. विजय म्हणटा जमीन भुतानीची न्ही तरी भुतानीक कशे परवाने मेळ्ळे ताची सरकारान चौकशी करची. तुझी जमनी हांव एप्रुवल घालूंक शकना अनलेस आय बाय दॅट लँड सो विदाउट बायींग दॅट लँड इफ दे पुट अ प्रपोजल फॉर अ प्रोजेक्ट देयर देन इट इज अ शॉकिंग थिंग विच इज वॉट द पीपल आर सेइंग एंड नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड. The thing is if there is an approval given in a project for a project in an area which is not owned by the project proposer then that permission has to be immediately rescinded. तानावडे म्हणटा परवाने कोणी दिल्यात ते पयलीं तपासचे. पयलीं गोंयकार आपली जमीन विकतात आणि मागीर अशी परिस्थिती जाली काय बोवाळ करतात. त्याची परमिशनां ही केन्ना दिल्यान हें पळोवपाची गरज आसा. आतांच केलें अशें न्ही इट इज अ लॉंग बॅक प्रोसेस आसता आनी त्यामुळे पयलींच्या सरकारांनी दिल्ली कांय आसात परमिशनां आसतलीं की म्हजी एन्सेस्टर्स प्रॉपर्टी आसा ती हांवें विकप ना जाल्यार कोणूच हे अशे पद्दतीचे विशय फुडें वचचे ना. विकणारे कोण आसतात आमीच विकतात आनी मागीर आमीच बोवाळ सुरू करतात आनी त्यामुळे एखाद्या गांवांत जर प्रॉपर्टी विकता आसत जाल्यार त्या गांवांत सुरवातीक विकणारो जो आसा ताणें मातशें आपल्यार कंट्रोल दवरपाक जाय. मजगतीं सांकवाळे येवपी भुतानीच्या प्रकल्पा आड वास्को आनी मुरगांवच्या थळाव्यांनी हायकोर्टात याचिका घाल्या. 26 सप्टेंबराक सुनावणी जावपाची. सांकवाळे सर्वे नंबर 257/1 येवपी प्रकल्पाक टेक्निकल क्लियरन्स आनी बांदकाम परवानो दिला ते खंय बिल्डींग रेग्युलेशन कायद्याचें उल्लंघन करपी म्हूण कोर्टात याचिका. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.